जे भाशेन आज ऑनरेबल गव्हर्नरान सांगला, people have to be alert and vigilant as it is a continuous process. मुझे staying alert and voicing out is a continuous process. So this is what we have told, we have requested, and we hope that the Honorable Governor is going to address and talk to the BJP government, address and talk to the Chief Minister of Goa to make sure that these kind of things are at least taken under control, and all these incidents that have happened, they should get justice. हे जावपा जाय, हुंय काय सगळे सांपडोवपा जाय, ह्यो केस सॉर्ट आउट जावपा जाय. केन्ना दाखोयटी म्हणटाय ते जायना आशिल्लें गोंयांत. हे शूट आउट बी म्हणटाय ते लोकनवाला शूट आउट म्हणटा मुवींचे चयल्ले आमी. आज हेची मुवी काडपाची गरज जातीच म्हाका. सो आय थिंक दिस इज हॅज टू स्टॉप. आज आमगे यूथ आहा, यूथ चोयता हे कितें जाता, एंड दे आर गेटिंग फेड अप एंड दे आर चेंजिंग देयर माइंड टू लीव गोवा एंड गो and study as well as be productive and become professionals elsewhere outside Goa and outside India. And the main reason is safety in our own state. So we have to make sure that the youth stays here, youth works here, youth becomes productive to our state. आणि हे करतलो जाल्यार सगळ्यांची सेफ्टी दिवपाची गरज आहा. युथाकूय सेफ्टी दिवपा गरज आहा, युथागे माय पायकूय सेफ्टी दिवपा गरज आहा. आणि हे करतलो जाल्यार पुलिसिंग and home ministry has to become stronger and have to do their job correctly. किती एश्युरन्स दिला गव्हर्नरान की governor after governor always gives an assurance that he is here as a custodian to make sure he protects the constitutional rights. हे स्टेटमेंट गव्हर्नर आफ्टर गव्हर्नरान म्हणलेल्या आणि हेच स्टेटमेंट ते कॉपी पेस्ट करीत मुडीत आसा. एंड आय डोंट नो स्टील द कॉन्स्टिट्यूशन इज इट प्रोटेक्टेड, आर दे प्रोटेक्टिंग. But yes, this statement is very common. म्हाकाय 3.5 वर्ष जाली आता आमदार म्हूण, आणि I have visited the honorable governors several times with several issues. But there is one common statement तांकां की yes, we are here to protect our constitutional rights. गव्हर्नरा भितर तो ऍक्शन घेतलो की घेवचो ना म्हणून आता जे भाशेन आम सांगलो आहा, every governor gives a statement that this is his job description. His job description is to protect the constitution. पण कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट जाता ते जायना जाल्यार हेजेर कितकोन इतली दाखोयटी जाता आशिल्ले. सो समवे द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट बीन गार्डेड करेक्टली नो. हेजेर कळटा हांवें सांगलें येना सांगलें हेजेर आन्सर येना, आन्सर येता हेजेर. ऑल दीस थिंग्स आर नॉट हॅपनिंग करेक्टली. सो एवरीबडी इज नॉट प्लेइंग देयर रोल करेक्ट अशें दिसता, आनी इट हॅज टू बी स्ट्रेंथन्ड. सगळ्यांनी होल करपा जाय. जे भाशेन ऑनरेबल गव्हर्नर म्हणटा लेजिस्लेटरान वॉयस आउट करपा जाय, लोकांन वॉयस आउट करपा जाय, ते बाबतीन गव्हर्नरानूय आपल्या गेले वॉयस आउट करपा जाय. And he has to address the home minister and to tell him that this law and order situation is not going better. The graph is only rising and people are feeling uncomfortable. एक CM काल एक मीटिंग घेतली regarding the law and order situation in Goa, and he told कि the strict action will be taken on all the criminals. The meeting is only for photo op. तो मीटिंग तुमको बरोबर तो फोटो ऑफ सगळे कद्याल बोलो आसता म्हणटा हे मीटिंग हे बीजेपी गेले फोटो ऑफ सेशन म्हणटा ते सगळे बरें जाल्लो. ते सारखे फोटो आपल्या लोकांक जाय ते भाशेन फोटो माताय. ही बीजेपीची स्ट्रॅटेजी. फोटो सारके आसपा जाय, काम कितें जावं फोटो आसपा जाय सारको. दिस इज ऑल वॉट दे डू. दे मेक नायस फोटोग्राफ्स ऑफ एवरी मिटींग, पूण तेजे अर्थ एंड रिजल्ट लोकां बेनिफीट जावपा आसना. आनी लोकां बेनिफीट आलो जाल्यार डेडलायन आसपा जाय न्ही. हेका जोडून एक विचारता, लेट रवी नायकान एक व्हडलो स्टेटमेंट केल्लो. मिटिंगेक कितें जालें जाल्यार चाय पियालो आनी समोसा खाल्लो म्हणून व्हडलो स्टेटमेंट. पण तेचो जो जोक जालो तेजेर कितें म्हणटा तुवें? ना, ही डीड नॉट से रॉंग. वी कॅनॉट. आतां रवी नायक जेन्ना आसलो तुमकां याद आसतलें लास्ट आमकां जेन्ना सिनियर रवी नायक जो आज ना बरार दूख भोगता, एज वी प्रे फॉर हिज सोल. बट द लास्ट इन्सिडेंट वॉट हॅपन्ड वॉज बीजेपीच्या बुराक जेन्ना आमी घेवन सगळे जे सायन मारले घेवन गेल्ले तुमी पळयलो. I even told him there that you are required here in order to educate the younger ministers to make sure that law and order is handled well. आणि तो जर तर म्हणटा समोसा खाता जाल्यार डेफिनेटली खाताय न्हू ते. आनी तेंय तेंगे तसली खबर येता लोकांक दाखोवपाक समोसा खाताय. ते हाडोपूय ते समोसा लोकांक दाखोवपाक. सो फायनली विथाउट जोकिंग अबाउट द टॉपिक and not introducing samosas in the topic, the strict thing is that today's law and order is getting collapsed day after day. And presses have been taken, we are voicing out everything, but situation is not coming under control.
some mechanism has to be put in place, and the only mechanism is voting. Voting is the only mechanism to put these things in place, and voting is going to happen on December 20th. People have to voice out through their this mechanism of सर voting. रवी नायका सारखी ऍक्शन जावंक शकना म्हणटा तुम्ही मुखार तेंच्यांनी जशी ऍक्शन घेतलेली तशी जावंक शकना म्हणटा हे सरकाराक जाल्यार जावपाक शकना अशें दिसता, कित्याक कंटिन्यूज इट इज गेटिंग वर्स. तुमी चोयले जाल्यार मुंगूळ गँग वॉर, ताजे फाटल्यान मागीर मर्डर, ताजे फाटल्यान दाखयती जावपाक लागली. सो इनक्रीज प्रमोशन जायत आहा. द स्टायल ऑफ वर्किंग ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल इज ओनली गेटिंग प्रमोटेड. सो आय थिंक समवेअर समथिंग इज नॉट गोईंग करेक्ट. वी आर रिस्पॉन्सिबल, गोंयकार रिस्पॉन्सिबल. सगलो बीजेपीचो कार्यकर्ता जो आज चोयता तांकां एक रिक्वेस्ट की खंय काय चिमट काडपाची गरज आहा. 20 तारखेक चिमट काडलो जाल्यार हुंय काय परिस्थिती बरी जावपाची शकता. डिटेक्शन रेट कितली आहा? डिटेक्शन रेट हाय असले म्हणजे आम्ही गोंयकार सावध आसा, आमी कंप्लेनी करता म्हणून डिटेक्शन रेट हाय असता. तशें डीजीपीन म्हणा की क्रायम जायना म्हणून फक्त सोशल मिडियार आसा म्हणटा. सो हू डू वी बिलीव इफ द डीजीपी हिमसेल्फ इज सेईंग सच अ शॉकिंग स्टेटमेंट, जेन्ना लोकांचो जीव वता, घरान दरोडेखोरी जाता, मर्डर जाता, एसॉल्ट जाता, रेप जाता, आनी डीजीपी म्हणटा की क्रायम फक्त सोशल मिडियाचेर दिसता म्हणून. आय थिंक इट इज शॉकिंग. म्हणजे तांकां खंय तरी हांगा ते सुटयेर आयिल्ल्या भशेन वागतात ते. सो वी वील नॉट स्टँड फॉर इट बिकॉज आमचो टॅक्साचो पयसान जो सिस्टम उबो केल्लो आसा दॅट सिस्टम शूड वर्क फॉर द कॉमन गोंयकार. तो जेन्ना जो पर्यंत तो जायना, आमी जशें सांगलें स्टेप बाय स्टेप वता. पयलीं असेंब्लीन काडलो इशू, तशेंच आमी प्रेस कॉन्फरन्साच्या मिडियांच्या थ्रू काडलो इशू, आतां गव्हर्नरा कडेन गेला. फुडले हे सरकार पड म्हणसर जशें सांगलें 1 वर्स 2 वर्स आसा तो पर्यंत आमी ओगी रावपाचें अशें ना. वी वील कीप टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप. जाय जाल्यार लोक आंदोलन सुद्दां करतले, आनी आज लोकूच आंदोलन करपाक तयार जाल्ले आसा. कित्याक बिकॉज दे आर ओन पर्सनल सेक्युरिटी, स्वताच्या फॅमिलीची आज सेफ्टी आज धोक्यान आसा. कोण हे माझे घर स्कीम म्हणून काडटात, पूण लोक आपल्या घरानूच आज सेफ ना जाल्यार तुमच्या स्किमीचो कसलो फायदो? ह्या दिसांनी सागर कवच चालू आसा आनी हे सरकार